टू कन्सिडरींग द वेस्ट जनरेटेड इन सांकवाळ पंचायत आमी अशी गरज आशिल्ली की वी हॅव टू सेट अप वेट वेस्ट डिस्पोजल फॅसिलिटीज. पंचायतीन इनिशिएटीव घेवन नाव टुडे वी आर इनोग्रेटिंग 3 टन पर डे बायोडायजेस्टर वेरीन 3 टन दिसाक आमी ट्रीट करपाक शकतले. सो कलेक्शन जाले नंतर सायंटिफिकली ट्रिटमेंट फॅसिलिटीज वी हॅव ऑलरेडी सेट अप. तितून भितर पंचायत हॅव स्पेंड नियरली 1 crore 70 lakhs फ्रॉम 14 फायनान्स कमिशन आनी एक बरीशी साधन सुविधा हांगा पंचायतीन उपलब्ध जाय. आतां आमची जबाबदारी आसा वी हॅव टू रन इट इन अ प्रॉपर मॅनर सो दॅट वी कॅन सॉल्व द इश्यू ऑफ वेस्ट मॅनेजमेंट इन द सांकवाळ पंचायत. बेसिकली हाजे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जाता कसले दुसरे मॅन्युअल बाय प्रोडक्ट जाता. पहिली गोष्ट दिस इज अ हायब्रीड टेक्नॉलॉजी वॉट वी हॅव गॉट फॉर सांकवाळ पंचायत. आतां 3 टन एवरी डे आमी जनरेट करतात तो आमी ट्रीट करतले आनी तो ट्रीट जाता तेजेर आमी खंय तरी गॅस जो आसा तो जनरेट करून इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जाता. तितून भितर आतां आमी जशें डिस्कस केलां तशें 200 युनिट दिसाक जनरेट जातले. 200 युनिटांतल्यान तर आमी विचार करतले 25 युनिट आमी प्लांटाक यूज करतात. उरलेले आमच्यांनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक दिवं येता प्लस आमच्यांनी पयशे तेजेर आमकां ऑन ग्रीड घातले जाल्यार मेळटले. सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जाता एट द सेम टायम वी जनरेट मॅन्युअर. जो मॅन्युअर जो आसा पळय न्ही तो मॅन्युअर दिसाक म्हाका दिसता म्हयन्याक 9 टन 9,000 किलो मॅन्युअर जातलो. तो आमच्यांनी विकपाकूय मेळटलो किंवा कोणाकूय जाल्यार दिवपाकूय मेळटलो. सो दीस इज सम गूड इनिशिएटीव टेकन बाय विलेज पंचायत. आय कॉंग्रेच्युलेट ऑल माय मेंबर्स की 11 मेंबर बरोबर रावन काम जाल्लें आसा. दीस इज व्हेरी गूड मूव आनी अशेंच म्हाका दिसता मार्मुगांव तालुक्यान अदर पंचायत आर ऑल्सो डुईंग. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव तेंचें अभिनंदन करूंक सोदतां सांकवाळ पंचायतीचें की आयज खऱ्यांनी एक व्हडलो बरो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी घडून हाडलेलो आसा. जे प्लांट जाला वी आर द फर्स्ट पंचायत इन गोवा असले एक प्लांट घडून हाडलेले आहा. ताका लागून आमचे बाकी 11 जे पंच मेंबर्स आहा आमचे BDO सर आनी आमचे सेक्रेटरी बाकी सगळ्यांनी जे इनिशिएटीव घेवन जे हांगा जे प्लांट हाडला मीन्स अराउंड समथींग 1 crore 75 lakhs फ्रॉम 14 फायनान्स वी स्पेंड ऑन दीस टू सेट अप अ प्लांट लायक दीस. बिकॉज सांकवाळ पंचायत पळोवपाक गेल्यार हिंगा चडशे गार्बेज म्हळ्यार लॉट्स ऑफ गार्बेज इट वॉज अ व्हेरी बिग इशू इन सांकवाळ पंचायत रिगार्डींग गार्बेज इशू. आनी आयज आमकां दिसता की हे व्हडले एक इशू जे सांकवाळ पंचायतीन आशिल्ले सगळे मेंबर सगळे एकठांय जावन हे जे प्लांट हिंगा आमी केले. आय एम टेलिंग वन्स अगेन की हे जे गार्बेज इशू सांकवाळ पंचायतीन अशें बेगीन आमी क्लियर जावपाची प्रोसेस आमी दिसता की आमचे नेक्स्ट एन्युअर येता मे आनी आमचे रियल इलेक्शन जावपाचें की तेजे पयलीं हे सगळे अप टू डेट आतां फकत इनॉग्रेशन जाल्लें म्हळ्यार आतां रन करपाक सुद्दां ते जेन्ना स्टार्टींग रन जातलें तेन्ना आमकां कळटलें कशें प्रोसिजर आसा एंड हाव इट शूड बी मेंटेन. आनी आमी कितें केलें की जे तेंच्यांनी इन्स्टॉल केलें तेंकांच आमी हें हँडल करपाक दिलें. आमी न्यू कोणाक हाडूंक आनी कोणाक खबर ना तेंकां घालूना.